श्री भूपेंद्र यादव यांच्याकडे माझी चर्चा जाल्ली आसा आनी CP गोयल DG फॉरेस्ट त्यांच्याकडे चर्चा जाल्ली आसा. लास्टाक आमकां लोकांच्या हितान काम करूंक जाय. हे ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जे आसा हे गोंय राज्य एज फॉरेस्ट मिनिस्टर म्हणून जे म्हाजे डोमेनान आहा ते हांवें प्रश्न ताका केलो की एज फॉरेस्ट मिनिस्टर कॅन आय रायट, आनी तेजे नंतर हांव मुख्यमंत्रीक बी ब्रीफ करतलो. हांवें जे पत्र हांव जे बरोवपाचो आहा ते मुख्यमंत्रीक बी हांवें कॉपी धाडून मुख्यमंत्री बी ते फुडें भूपेंद्र यादव कडेन ते आपल्या लेवलाचेर गोंय राज्याचे ओवरऑल रिप्रेझेंटेशन ते तांकां दितले. पूण त्याच बरोबर आयज म्हाजी ईमेल ऑलरेडी तयार जाल्ली आसा. ती ईमेल आनी लेटर एक मनीस हांव धाडपाचो आयज की आमकां गोंय राज्याक ही नोटिफिकेशन मान्य ना, आमचे विलेजीस तुमी एक्सक्लूड करपाची गरज आहा. आनी हांव लोकांक एक आश्वासन दिवंक सोदता की गोंय राज्याचे सरकार आनी आमचे मुख्यमंत्री हांव आमी दोगूय चर्चा आमी सेम पेजीचेर आसा. आमी हे नोटिफिकेशन एक्सेप्ट करचें ना. लोकांक कसलोच त्रास जावपाक दिवचे ना. लोकांनी अननेसरी अस्वस्थ जावपाची गरज ना. आमी गोंय राज्यान लोकांच्या हितान आमी काम करता. गोंय राज्यान फॉरेस्ट आसा, प्रायवेट फॉरेस्ट आसा, जायते आमची एरिया मोर दॅन 64% एरिया कवर जाल्ली आसा. गांवांत आनी शहरान बसलेल्या लोकांक ते चर्चा करपाक बरें सोंपें आसता, पूण कितें आसता गांवांत जे मनशाक त्रास जाता ते म्हाका खबर आसा. जो स्टँड घेतलेलो आसा कर्नाटका राज्यान भारतीय जनता पक्षाचोच सरकार आसा आनी त्या पक्षान जे स्टँड घेतले आसा ते स्टँड आमचे सरकार बी घेतले, आमचे मुख्यमंत्री घेतले आनी गोंय राज्याच्या हितान जे कितें पावलां घेवंक जाय ती पावलां लोकांचो इंट्रस्ट प्रोटेक्ट करपाक म्हणून आमी घेतले. ते सगळ्योच विलेजी नाका तुमकां कशें कितें जाय आसतलें? आमकां ते 99 विलेजीस नाका, आमकां ते नोटिफिकेशन नाका, आमकां नोटिफिकेशनांतल्यान भायर काडपाची गरज आसा.